ट्रिंगल ऑफ दाबोलींक पोरमिता सोळावलो टुर्नामेंट ताणें आयज दिसा घडून हाडला आनी हो टुर्नामेंटा वरवीं जाय जाणांक आमच्या भुरग्यांक आयच्या काळार भाग घेवपाक आनी त्याच बरोबर आवटडोर एक्टिविटीज जावंक आनी उदीक सुयेग मेवता. आज आमी पळयता सगळ्यो एक्टिविटीज इंडोर्स जाल्या भितरल्या भितर. क्रिकेटूय टिवीचेर खेळटात आनी फुटबॉलूय टिवीचेर खेळटात. असल्या वेळार आमकां असल्यो गरमी अदीक अदीक फुडें हाडूंक जाय, त्यो स्पॉन्सर करूंक जाय, त्यो जावंक जाय आनी हे भाशेन जायत्या टोर्नामेंटांक इनवॉल्व करूंक जाय. कित्याक आतां हांव पळयता पावस येता माझ्या त्या जाल्यार कितले ग्रावंड व्हडले व्हडले बांदले आहा पूण खेळपी कोण तांचेर खेळपी कोणूच ना. म्हणटच आमकां जाय की आमचे तरणाटे भायर सरले आनी फुटबॉल खेळलेले म्हणटच सगळ्यांक हांव येवकार आनी ओके वेलकम. आनी आमची व्हडली उमेद जाल्ली की आमचो झरीवाडो ग्रावंड स्टेडियम हो बांदला पळय तोय बी उजार जावचो. कित्याक तो कितलो बऱ्या नेटान मारलो, डेकोरेशन केल्लें, पूण आज तो बंद आसता आनी थंयसर नाका दुसऱ्यो खेळा भायल्यो एक्टिविटीज चलतात. ताका लागून आमकां दूख लागता आमच्या गांवांत अशें जाल्लें म्हणटच आमकां जाय तोय बी ग्रावंड बेगीनूच चालू जाल्लो. देव बरें.